आणि ह्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता. सो तेन्ना ताणें सांगलें पुजा नायक म्हणून. सो हांव पुजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें आसा तें. आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की भंय कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन, एक तर ताका 2 चॉयसीस आशिल्ले, जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन, किंवा सत्य भायर काडपाचें. आनी तें सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपूण सत्य उलयतलें. आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट जाल्ला, व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात ते स्टेटमेंट चेंज करपाक लायता म्हणून. सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर हें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट. पण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपलें प्रोटेक्शन कशें. सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या, की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her. हाजेर विश्वास, कारण तुमचेर विश्वास दवरला, गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला. बाकी ताका कितें जे सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें. सो पुजाबाई एक महिना सुमार हांव कंप्लेंट्स जाल्ल्यो म्हाजे. सो सांगपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान. सो थंयच्यान ही थंय उले भिवू नाका, तूं भिवू नाका, ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या, भिवू नाका. थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्लीं आसलीं. म्हणजे आनी कोणाच्या जॉबाच्या मॅटरांची पयशे घेवन जॉब चालू आसले. आनी 2019 जॉयनिंग जालें आमी पुजा नायकाकूच घेवन येयलो. म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर, कित्याक ही मेगा भरती आसा. सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केल्लें. आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो. आनी एविडन्सली म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले, 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन, आनी एक आसा तो माटोळा एटेच आसा. पुलिसांक पयलीं तुमी स्टेटमेंट दिल्लो? हय दिल्लो, दोगांची सांगलेली. नाव सांगलेलें तुमच्यांनी, मिनिस्टराचें बीन नाव सांगलेलें? मिनिस्टराचें नाव सांगनासलें पण हेंची दोगांची नांव सांगलें. पण तुका मिनिस्टरान हे केल्ले पयशे घेवपा खातीर? हय पयलीं तेणी सांगलेलें. जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळे सुद्दां. कितले जाणांक जॉब मेळ्ळे? हा मिनिस्टरान पयशे जॉब जाल्ले पण ते सांगूंक शकना. पण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर आसले. 80 भुरगे. आणि हे खंयच्या डिपार्टमेंटातले सांगू शकता? वेरियस डिपार्टमेंट. जॉब लागूंक नासलो? आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेली न्हू, तेंचो जॉब कोणाकूच मेळना. तशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? खूब जाणां आसा. खूब जाणां. ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं, खूब कडली आसा. बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम एक्चुअली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना. पण तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी आहा तो? आनी तेंचो कितलो आहा टोटल? ती कितली एप्लिकेशन आहा? ती कितली एप्लिकेशन आहा? प्लस आसा ना, टोटल एप्लिकेशनां सांगूंक शकना. जेन्ना मेगा भरती आयकलां आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब, 6000 जॉब, 10,000च्यो सुद्दां अनाउन्समेंट केल्ले ते. पुलिसेन जे सांगले पळय ते फ्लॅग तशें कांय ना आनी जॉब्स कॅन बी कांय ना म्हणून सगळे फोटो उलयला म्हणटा पुलीस.
ते फ्लॅटान ते ताणी म्हणला की ते फ्लॅटान वचोंक ना म्हणून तुम्ही काय मेळूंक ना ते फ्लॅटान हांव थंयच व्हरून दितालें. आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा, पण आमी थंयच दिल्या. ते कोणाक मेवले थिंगा कोणाक मेवले तुमी थिंगा कोणाक मेवले हे एका मेवले ऑफिसराक मेवले थिंगा पयशे दिवपाक हय ते पयशे ऑफिसरा कडेन दिले. तुम्ही नांवां काढल्या त्याच ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले. तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पैसे दिले ते हय उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाई यांचे कडेन ऑफंटली घेताले ते पयशे. लास्ट केन्ना दिल्या 2022 त्याच फ्लॅटार हय थंयच दिल्या. पुलीस मिसगाईड करता आता कित्याक पुलीस ना म्हणटा त्यांच्या इन्क्वायरी केल्या त्यांच्या इन्क्वायरीन काय मेळूंक ना. बेसिकली ताणें म्हाका सकाळी सांगले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हणून म्हणटा. कोण आशिल्लो ऑफिसर तो? DYSP सुरेश वेंकर. कोण आसलो क्रायम ब्रांचाचो. आता तुम्ही 2 दीस येयली क्रायम ब्रांचान तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेले तांकां सगळे म्हणजे आता SP 40 उलयता म्हणटा. हांवें खरें आसा पळय ते सगळें सांगलेलें आसा. ऑफिसरान तुम्ही सांगला की सीएम हितून इन्वॉल्व ना ते सारखी गोष्ट सीएम हितून इन्वॉल्व कोणच ना सीएम काय जे पोलिसांनी सांगला ते सगळं खोटून म्हणतात. हांवें कितें म्हाजें खरें आसा पळय ते सगळें सांगलेलें. हे सगळं तुम्ही एसपीक सांगलेले म्हणजे तुमचे पण तुमच्याकडे एव्हिडन्स असो कितें आहा की तुम्ही तुमचे कडेन आसलो तो बिचारे मोबायल पाठवून घेतलो न्हू तेजेर आसलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर. तो मोबायल ऑलरेडी तेचेले काडलेलो घेतलेलो. लायक ते म्हणटा की चोरीच्यान माटोळा दिलो म्हणून पण माटोळा म्हाका रिटर्न मेळना. तू जॉब सोडून पडपा खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा मंत्री काय ऑफिसर? मंत्रीच आसा कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तिणेंच हाडलेलें. तेणी तुका अप्रोच केल्ले सुदिनान म्हणटा मंत्री तेणी हाडलेले तेज्या खातीर. आणि बाकीची जी चोडवां आहा तांकां तेणी ते केल्ले काय? दोघीकडेन पर्सनली कॉन्टॅक्ट केलो का? तुमचेर एक एलिगेशन केलां की तुमी ते मिडियाक इकते गेल्या न्यूज पेपर इकते गेले म्हणून दवडीकरान तो तुमी म्हणटा ते एलिगेशन म्हणटाचे. म्हाज्या फायनान्शियल कंडिशन अशें ना की हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्लें आसा. सो मिडियाचे स्कुलांतल्यान काडल्या कारण स्कुलान तांकां भुरग्यांक कितें लोक म्हणटा. आज ताची परिस्थिती अशी आसा की ना भुरगीं स्कुलान वचपाक शकता ना ताचे कडेन भुरग्यां खातीर पयशे आहा जेवण च्या खावपाक करपाक कितें करपाचें आसता. अशा परिस्थितीन ताणें करप कितें तातल्यान जे 2 दीस जाले ताका नाव वेन ऑफेन्स शूड हॅव बीन रजिस्टर्ड. ते म्हणटा की तुका ताका स्टेटमेंट अशें तरेन करूंक लागी तूं अशें हें जावपूच नासलें अशें जावन हाव इज दॅट पॉसिबल. एक कोण DYSP तें नांव जालें येतालें नांव सूरज हळणकर म्हणून कोण DYSP आसा तो ताका हें नाका आशिल्लें स्टेटमेंट करूंक लायता. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी रिमूव्ड एंड गिवन टू CBI अकॉर्डिंग टू मी. Or else at least independent officers or judicial commission needs to be this. Let government decide whatever it is, whatever help she needs as a citizen, we will give it to her. So police are forcing her to give a statement. काम करता म्हणजे कमिशन कितले मेळले?